पासपोर्टाच्या रिवोकेशनाचो विषय गोयात तापपाक लागला। ओसीआयची प्रक्रिया सोपी जावची हे खातीर पोर्तुगालाक जांच्यो फामिली आसात तांच्या घरच्यांनी पणजे एकठांय येवपाचें थारायला। सरकारान नवो कायदो केल्ल्यान आदले वरी पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट मेळप कुस्तार जाला। या संदर्भात 9 जानेवारीक पणजे बसका घेवपाचे निश्चित केला। जीएफजी म्हटल्यार गोवन्स फॉर गोवा ह्या एनजीओन वांगड्या सयत गोयच्या हेर कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन मडगांवां पत्रकार परिशद घेतली। भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्ल्यान तांणी आपले विरोध परगटायला। समाजीक वावुरपी एंथनी डिसेल्वान गोंयकारांक 9 जानेवारीक पणजे आझाद मैदानाचेर सकाळी 10 ते दनपारा 12 वरां मेरेन जातल्या आंदोलनात वांटो घेवपाचो उलो मारला। त्या उपरांत सरकाराक एक निवेदन भेटयतले। Brains giving out their opinions, and we are trying to be a part of the system where the government itself is showing willingness of, forget about dual citizenship, but government is showing willingness to help the Goans who are abroad. आणि हे करपाक काल पयरा एक बायट चयला, foreign minister is so willing and he is toward the positive step of giving even dual citizenship to the Indians. So Goans will be included in that. And all process smooth korpak, we want lot of ideas and suggestions. Taka lagun goinkarank हांव एक गोंयकार जावन उलो मारता, जाण एकलो आपल्याची बस्ती सांबाळपाक प्लीज कम इन लार्ज नंबर्स आयज उलय। आनी जे भायल्या गांवांनी आसाय लंडनकार जावन अमेरिकान आनी मस्कट हुई, प्लीज तुमगेल्या बॅक होम घरच्यांक आवाज दियाय, सांगाय 9 तारखेर ह्या मिटिंगेक पणजे ये। I am in solidarity with this issue because it touches the blood of mine with all my Goans all over the world. एक आमचो रायट आहा तो ओसीआयचो, कित्याक आमची घरां हिंगा आहा, फामील हिंगा आहा, सगळे हिंगा आहा, तो आमचो तो एकूच रायट आहा तो आमी आमकां मेळोंक जायो, देखून आमी सगळीं 9 तार मेळोंक जाय एट आझाद मैदान। I call every Goan because every Goan, somebody or the other is registered in Portugal and it is our right to attend this meeting or this whatever we are having a solidarity movement so that we can ask the government to be with us and help us to get our OCI. Revoking passport is the last thing which we do not want. Surrender certificate was easily available once upon a time. I mean, this new law येयलो पळय तेन्ना कोणाक खबर ना कितें लॉ येयला केन्ना येयलो, पब्लीक करून नासतना आमकां त्रासाक घातलेले आहा हेणी। सो देखून सगळ्यांनी एकठांय जावन मेळचें आनी तुमच्या भुरग्यांचे पासत फामिली पासत आमी सगळीं मेळोन आमचे ओसीआयक लागून आमी मातशी मांग करची। थँक्यू। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी ओमकार देशप्रभू।